नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. एकोणीसशे उपरांत पहिलेच खेप बुधवारा देशभर सिव्हिलियन मॉक ड्रिला. गोंयांत पणजे MPA दाबोळे विमानतळार सिव्हिल डिफेन्स ADRF फायर मॉक ड्रिला. देवी लयराईच्या कौलांचो निमाणो दीस चेंगराचेंगरी उपरांत खबरदारी म्हणून जात्रेक लायिल्ले पसरे काढले. सगळे सामान उखलून पसरकार जड मनान चल्ले. रस्ते क्लियर. शिरगांवां स्टॅम्पिडांत सोंपिल्ल्या आदित्य कवठणकाराचे मुंबय शिकपाचे सपन शेणलें. 4 वर्सां आशिल्लो धोंड घरांतलो एकलोच जोडकार यशवंत केरकारूय थंयच सोंपलो. आपूण अध्यक्ष आशिल्लो तेन्नाय बॅरिगेड्सांक विरोध. आमचेच लोक बॅरिगेड्स काडटाले. शिस्त नाका बेशिस्तीक नेट. लयराई देवस्थानाच्या आदल्या अध्यक्षान केले एक्सपोज. सत्तरीचो वाघेरी दोंगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट करपाचो प्लान. आपणे जमनी विकले म्हणटा ते फट. 1 इंच जमीन विकिल्ली ना. विश्वजीत म्हणटा मानगी आशिल्ल्या सुवातींचे जातले मॅपिंग. खाणेपार कोडार एका फार्मात लेबर मेवण्यान भावजीक मारलो. दोगूय झारखंडचे. सोऱ्याच्या नेटार केस्तांव. मेवणो डेव्हिड टपूक फोंडे पोलिसांनी धरलो. म्हापशे पुलिशेन 22 वर्साच्या तरणाट्या कडल्यान केले 18 लाखांचे ड्रग्स जप्त. गिरीच्या लिओनार्ड देवाक अटक. तीन विद्यार्थ्याच्या कथित आत्महत्या प्रकरणान राज्यपालान मागलो गोयच्या बिट्स पिलांनी कडच्यान रिपोर्ट. घडणुकी कारणां आनी ह्यान फुडें अशे तरेच्यो घडणुको घडच्यो न्ही म्हणून उपाय कितें तेवूय कळोवपाचे निर्देश. खबरो विस्तारान. 1971 उपरांत पहिलेच खेप बुधवारा देशभर सिव्हिलियन मॉक ड्रिल जातली. गोंयांत 3 सुवातांचेर मॉक ड्रिल. उर्जा, इंधन आनी रक्षा आस्थापनांचे वाठार संवेदनशील. पणजे शार, मुरगांव MPA आनी दाबोळे विमानतळार मॉक ड्रिल. मुख्यमंत्र्यान अरिश्टकालीन यंत्रणेचो रिव्ह्यू घेतलो. मिसायल आनी रॉकेट स्ट्रायक मतीन धरून मॉक ड्रिल. पहलगामात जाल्ल्या आतंकी हल्ल्या उपरांत भारताची सुरक्षेच्या वाटेन पावला. गेर्र जाव येता म्हूण सुरक्षेच्या नजरेन सरकारान पावलां मारपाक सुरवात केल्या. पाकिस्तान बांगलादेशाच्या गेर्रा वेळार खंय अशी मॉक ड्रिलां जाल्ली. ताच्या उपरांत मुख्यमंत्र्याची म्हायती. गोंयांत 3 सुवातींचेर मॉक ड्रिलां जातली. प्रत्येक राज्यात अशा पद्धतीचे लोकेशन फाइंड आउट केल्यात. गोंयांत 2 जाग्यार लोकेशन आहेत. एक रिजन मार्मागोवा, दाबोलीम आनी वास्को पोर्ट ही एरिया आनी पणजे नॉर्थ गोवांतल्यान पणजे सिटी ही दोन्ही लोकेशन जी आसा पळय ह्या मॉक ड्रिला खातीर सिलेक्ट केल्ल्यात. ह्या मॉक ड्रिलात विशेष करून सिव्हिल डिफेन्स सर्विसीस जे हातूंतल्यान NCC आयले, NSS आयले, होमगार्ड सर्विसीस आयल्यो, हातूंतल्यान आपदा मित्र आयले आनी हातूंतल्यान जनरल पब्लीक हाज्या खातीर आज सांजचो पर्यंत प्लॅन प्रिपेर्ड जातलो. मॉक ड्रिल करपा खातीर सगळ्या जाणांक अलर्ट करतले. तो एक म्हाका दिसता अशा पद्धतीची सिच्युएशन्स 1971 म्हणजे रिकॉर्ड काडले ताच्या प्रमाणे 71 अशा पद्धतीची बांगलादेश वॉर जाल्लो. पाकिस्तान, बांगलादेश आनी इंडिया हांच्या मदीं जो वॉर जाल्लो तेन्ना अशा पद्धतीची सिच्युएशन क्रिएट जाल्ली. कारण वॉर जावचें न्ही, चुकून जालें आसत जाल्यार पब्लीक अलर्ट आसचो म्हणून ही सेन्सिटायझेशन चल्ल्या. म्हणून हे मॉक ड्रिल चल्ला. गोंयांत पुराय प्रिपेरेशन जे आसा पळय हे बोथ द कलेक्टर्स हे आपल्या लेवलाचेर करीत आसा. मॉक ड्रिल हे फाल्यां यशस्वी सक्सेसफुल जातात. सायरन्स आसत किंवा कम्युनिकेशन्स आसतात. म्हणजे एखाद्या वेळी कम्युनिकेशन स्टॉप जालें जाल्यार कितें कम्युनिकेशनाक माध्यम वापरप किंवा सायरन्स खंयच्या पद्धतीचे आनी कशें यूज करप ते आज सांजचे पयलीं मिटींग घेता उपरांत डिसायड जातलें. ते लोकांनी इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करचे. जी टायम टू टायम इन्स्ट्रक्शन्स ही बाय
म्हणजे रेडिओ आसतलो, टीव्ही आसतली, चॅनल्स आसतले, हांच्या कडल्यान फाल्यां पर्यंत ताका इन्स्ट्रक्शन्स वतले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. लयराई देवीच्या जात्रेचो आज निमणो दीस. आज देवी देवळांत प्रवेश करता. होमखणा दिसा जाल्ल्या चेंगराचेंगरीच्या फाटभुंयेर चौगुले सोडल्यार हेर कोणाकूच देवळांत येवपाक मेळचें ना म्हणून देवस्थान समितीन सांगिल्लें. खेटाखेट जाल्ले सुवाते मेरेनची दुकानां काडूंक लायलीं. सांजे देवस्थानाच्या वाठारांत कौलाक गर्दी जायत म्हणून कडक पुलीस बंदोबस्त. फाटले 4-5 दीस जाले अशी लयराई देवीची जात्रा चालू आसा आणि आज 5वो दीस आणि ह्या 5व्या दिसाचे आज भावीक जे आसा ते लयराई देवीचे कौल सोंपल्या उपरांत देवी जी देवळांत वयतली त्या वाट पळयता आनी ताका लागून गर्दी जातली अशी शंका आसली. पण ह्या हेतूसून कालच्या प्रेसा भितर श्री लयराई देवीचे समितीचे अध्यक्ष जे आसा तेंच्यांनी हांगासर भाविकांक आवाहन केल्लें की भाविकांनी 5व्या दिसा म्हणजे 6 तारखेक आजच्या दिसा गर्दी करची न्ही. जे कोण चौगुले आणि जे कोण समिती अध्यक्ष आणि समितीचे जे आसतले त्यांच्या शिवाय कोणूच देवळांत प्रवेश जावचे ना. आणि त्याच बरोबर सकाळच्यान तेंच्यांनी जी देवळांतली जी हांगासर देवळांच्या परिसरांत जी दुकानां मांडलेली ती दुकानां काडपाचें सुद्दां काम काल रातच्यान आज सकाळच्यान चालू आसलें. आणि ह्या हेतूसून सगळ्यो गजाली आतां श्री लयराई देवीची जात्रा आज सांजची जेन्ना देवळांत देवी वयतली तेन्ना समाप्त जातली. पण आज सांजच्या टायमाचेर एखाद वेळ समज जर देवीची गांवांतल्या लोकांची समज बऱ्याच तरेन जर देवीची लयराई जात्रा जेन्ना सप्तान देवळांत जेन्ना देवी वयता त्या टायमार एखाद फावट तेन्ना गोंधळ जावंक जायना. हेका लागून शासकीय जे अधिकारी आहा तेंच्यांनी बरी कडक अशी दवरल्या. म्हाजे फाटसून तुम्ही पळयता आसतना एंट्री करतना सुद्दां चवकशी केली वयता आणि मागीरच एंट्री दिली वयता. कित्याक भायर बोर्डार लायिल्ले आहा की आज भाविकांक आवाहन केल्लें आहा की श्री लयराई देवीचे आज शेवटचा दिवस कौल सोंपल्यान देवी देवळांत वयता तेन्ना भाविकांक गोंधळ आणि मोठ्या प्रमाणात गर्दी करची न्ही हें आवाहन केल्लें आसा. ताकाच लागून हांगा भायर तुमी आतां पळयतले एंट्रन्सार की ऑलरेडी हांगासर पुलीस आपलें काम करीता. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ. शिरगांवांत चेंगराचेंगरी सोंपिल्ल्यांच्या फामिलींच्यो एक गजाली आयकल्यार काळी चर्र जाता. 17 वर्सांचो आदित कवठणकार 10वी पास जाल्लो. कोविडांत ताचें धोंड जावपाचें सपन 2 वर्सां मुखार गेलें. फाटलीं 4 वर्सां तो खंय धोंड. जात्रा जाल्या उपरांत शिकूंक मुंबय वचपाचो आशिल्लो. घरांतलो एकलोच जोडकार यशवंत केरकारूय थंयच सोंपला. सकाळी फुडें लोकांनी सांगलें अशें फोन करून तुझ्या भाव शिरगांवा जात्रेक चेंगराचेंगरीत सोंपिल्ल्यांच्यो अपुऱ्यो इच्छा आतां फामिली उलोवन दाखोवपाक लागल्यात. फाटल्या वर्सा खंय त्याच सुवातेर अशीच घडणूक घडिल्ली. मात कोणाच्या जिवाचें बरें वायट जावंक नाशिल्ल्यान प्रकरण मिठयलें. हेका म्हणजे कारण कितें ते आमच्या रस्त्या रुंदीकरणाक ते शॉपां लायतात न्हू. शॉपां ही गांवकारांनी कमिटीन लावपाची न्हय. ही बेशिस्तपणां पयशाच्या आशे खातीर ते करतात. पूण तेंच्यांनी बंदोबस्त कडक करूंक गेल्या 2 वर्सांक 2 बायलो मेल्ल्यो तेंच्यांनी ते गुपीत दवरलेले. आनी म्हाज्या फुड्यान एका चेड्याचो धाकट्यात ह्या इतल्याच वर्साचो चेडो आसलो ताजो पांय फ्रॅक्चर. ताकाच आमी तसोच गर्देसून काडून सायडीक घरान दवरलेलो. आमकांय दुखापत जाली. आमी लोकांच्या घरान धांवले गेल्या वर्सा आनी हे जालें ते तेंच्यांनी लपोवन दवरलेलें. त्या खातीर तेंच्यांनी फुडचो विचार करून ते तरी करूंक आसलो बंदोबस्त आनी जितके जाता तितके पुलिसांच्यो मदत घेवन पुलीस दवरूंक जाय आसलें. ही तेंच्यांनी मोठी चूक केली आनी सगळ्या लोकांचे विधवा नाशाडी करून सोडली. जेची भुरगीं ना जाली तेचे कोणाचे घोव नासले. चेंगराचेंगरीत काकी पोना पडली ते आदित्यान पळयले. तिका वाटोवपाक गेलो आनी तिच्या बरोबर आपुणूय सोंपलो. फाटल्यान येवपी झुंड तांचेर पडिल्ल्यान दोगांकूय मरण आयलें. आनी मस्ती धोंडाणीच केली म्हणूं लागले आनी मागीर धक्का बुक्की जाली, मारामारी जाली म्हणूं लागले. आनी भुरगे जे कोण पडले आमचे दी भावजय बी ताका सोडोवपाक म्हाजो चेडो गेलो उखलपाक. दोगूय जाणचे मेले ते. ती मोठ्या जिवाची आसली आनी तिका उखलपाक गेल्या तिका पळयलो ना कोणी म्हणून तेंचेर सगळे 50, 100, 200 पडले. अती करतात लोक आनी देवीच्या उत्सवाक अपकीर्त. हाच्या पयलीं घडिल्ल्या घडणुकांतल्यान कोणेच देख घेतली ना. निमाणे देवीची लॉज वयता
करतात हे पापा आनी देवीची लाज वयता न्हू. 10वी पास जावन मुंबय वचून शिकपाच्या आदित्याचें सपन उरलें. चवथीक डेकोरेशन करपाची इच्छा आतां केन्नाच पुराय जावची ना. धोंड जाल्यार 4 वर्सां जालीं. चवथे मात निमाणें थारलें. 10वी पास जाल्लो 11वी सपनांनी खूब चिंतलेली. म्हाका म्हणटालो अशें अशें चवथीक बरें करी, डेकोरेशन करी, आपूण आसा जाल्यार आपूण आतां धोंड जावन वयता म्हणून लागलो बॉम्बे राव मावशेगेर. 4 वर्सां धोंड जालें. ह्या चेंगराचेंगरीत यशवंत केरकारूय सोंपलो. उत्सवाक उमेदीन घरांतल्यान भायर सरून गेल्लो. दुसरे दीस सकाळी भाव सोंपलो म्हूण घरा फोन आयलो. म्हाका सकाळी फुडें कळ्ळें उठताना फुडें लोकांनी सांगलें अशें फोन करून की तुजो भाव एक्सपायर्ड. यशवंत ताच्या फामिलींतलो एकलोच जोडपी. घरांत दुयेंत बापूय, जाणटी आवय आनी 7-8 वर्सांची दोगां भुरगीं. संवसार अर्द्यार सोडून गेलो. तांचें दुख्ख तांच्याच फामिलींक खबर. अशें केन्ना तें जावना तुका पण हे 2 वर्सां जालीं ते घरान तेजो जाता आसलो आई बाबा तेज्या भायले भुरगे आनी कितें ना आदार ना तेंकां आतां कोणाचो. पळोवपाचें तें खंय भुरगीं कितली शिकतात? भुरगीं बाबा तेका धाकटी आहा 7 वर्सांच्या 8 वर्सां भुरगीं आहा. बाबा जाणटो घरान जावन आसता. 15 दिसांनी तेका व्हरोंक जाय हॉस्पिटलान. आई सीक. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. शिरगांवां इतल्या मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. तांकां देवळांत यो वच करतना शिस्तीन धाडूंक बॅरिकेड्स जायच. मात कमिटींतल्याच कांय जाणांक बॅरिकेड्स नाका. आदलो अध्यक्ष गणेश गांवकार म्हणटात तो अध्यक्ष आसतनाच जात्रेक घाल्ले बॅरिकेड्स काडून गोंधळ केल्लो. सध्याची कमिटी खंय जबाबदार. गांवकारान पोरूची CCTV फुटेज दाखयली. पूण घडलें पळय तें आमची फॉल्ट आसा. देवस्थान कमिटी म्हणजे हांव डायरेक्ट आरोप करतां आत्ताचे जे अध्यक्ष आसा तेची डायरेक्ट फॉल्ट आसा. तेणी तेका ह्या देवस्थानाच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचे 0 सुद्दां खबर ना तेका. जनरल बॉडी मिटिंगेक हांवें प्रश्न उपस्थित केल्लो की थंयसर बॅरिकेटींग करून मातशी वेवस्था थंय करची पडटली म्हणून. जाल्यार होच आतांचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर आनी त्या वेळाचेर ऑब्जेक्शन काडलेलें ना 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 थंय कांय करपाची गरज ना. सगळे आमचे धोंड करतले ते आमचे गांवकार करतले आनी हें करतले तें करतले. पुरूच्या म्हणजे हांव जवळ जवळ आतां 2 वर्सां म्हाज्या टर्माचेर नॉर्मली हांवें बॅरिकेटींग घालपाक सुरू केल्लेलें. 2 वर्सां केल्लेली हांवें बॅरिकेटींग घालपाचें. गेल्या वर्सा हेंच्यांनी म्हाका बॅरिकेटींग घालपाक विरोध केलो आनी तो विरोध करपी मनीस होच आत्ताचो अध्यक्ष आसा. मागीर गेल्या वर्सा कितें कशें जाल्लें अशें कितें? गेल्या वर्सा हे कंट्रोलिंग आमचे कडेन सिस्टम आसलेली. बॅरिकेटींग नासतना सुद्दां हांवें बाबा कशे तरेन कंट्रोलिंग करपाचो तो टायम पिरियड कसो हें तें सगळें डायरेक्शन्स दिल्लेलें. 2023 सालाची जात्रा जी आसा ते जात्रेक जे बॅरिकेटींग केल्लेलें ताची वेवस्था देवदर्शनासाठी मागील बाजूला एरो मारून हांगासर घुसोनाकान फाटल्यांतल्यान वचोन दुसरी जी वेवस्था आसा पळय ती अशा तरेन केल्लेली आमी. आनी हांगाच्यान पुलीस फोर्स लावन डायरेक्टली एंट्री कोणाकूच दिनासलें लायनीन सोडपा खातीर हे बॅरिकेटींगची वेवस्था आमी केल्लेली थंयसर. ह्या वर्सा किंवा तेच्या पयल्या वर्सा आमकां ह्याच लोकांनी बॅरिकेटींग घालपाक बंधन हाडलेलें. आमी तो मुद्दाम बॅरिकेटींग घालपाचो प्रश्न मांडलेलो पूण तरी आसतना बंधन हाडलेलें. ताका लागून बॅरिकेटींग घालपाक गेल्या फावटीच्या जात्रेक आमकां मेळोंक नासलेल्यो पूण तरी आसतना मामलेदाराच्या ऑर्डरीचेर आमी बॅरिकेटींग घातलेल्यो. हे बॅरिकेटींग जे केल्लेलें तें आमचे लोक काडून उडयतात. हे आमचे लोक काडपा खातीर कशे प्रयत्न करतात ते पळया मुद्दाम. म्हणजे गोंधळ जावपाक जावो म्हणून. म्हणजे आमी जे म्हटलां पळय आतां हेंकां थंय भायर जर वचपाक जाय आमी वेवस्था करून दिता म्हणून सांगलेली पूण तरी आसतना नाका बॅरिकेटींग काड घालपाची ना. अशा तरेचो जो एक मानसिकता जी आसा पळय ती काडून पळय कशा तरेन बॅरिकेटींग काडटात ते कसो प्रेशर लावन आमचे मनीस. तो रिती लायतात कित्याक लागून बॅरिकेटींग काडपाक लागून मस्ती करपाक लागून. हे पळय पूर्ण बॅरिकेटींग काडलें. आमच्या मनशांनीच बॅरिकेटींग काडलें. कशें कंट्रोल करूं शकतले आमी? बॅरिकेटींग हे पळय कशें काडून भायर व्हरतात ते पळय हे सगळे आमचे मनीस. लोकांचे पडून गेल्लेले ना. फक्त करूं नाका तुवें करप ना कांय अशा तरेचे इंटेन्शनाचेर केल्लेले हे सगळे प्रयत्न जे आसात पळय ते करतात. ते आतां
मामलेदार स्वता आपूण बांदता पळय कामगारांक घेवन, आमच्या लोकांक परत आतां बांदपाची वेवस्था नाका, आतां तो मामलेदार बांदता. आपूण पळय सोडयता तो PI आनी मामलेदार जे भायर उडयलेले आमच्या लोकांनी बॅरिकेडींग ते आतां परत बांदचे पडटात. ह्या बाजून बॅरिकेडींगची वेवस्था अशे तरेन केल्लेली जेणे करून ह्या वाटेंतले त्या वाटेन त्या वाटेंतले ह्या वाटेन जावपाक जायना. ही बॅरिकेडींगची वेवस्था आसा, रातोरात करून आदले राती सगळे करून थेयलेलो. एका माटव जो आसा तो पूर्ण माटव घातलेलो आसलेलो, खंयसरूच कोणाक त्रास जावपाक जायना, वत लागपाक जायना म्हणूनची हे बॅरिकेडिंग्स आसात सगळ्यो फाटले सायडीचे सगळ्यो. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. सत्तरीचो वाघेरी दोंगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर करपाचो सरकाराचो प्लान. राण्यान जमनी विकल्यो म्हणटात ते खंय फटीचे. आपणे केन्नाच दोंगर विकले ना वा कन्वर्टूय केल्ले ना म्हणून विश्वजीत उलयलो. राना खात्यान सेव्ह फ्रॉग कॅम्पेन लॉन्च केली. मानगी आशिल्ल्यो सुवाती मॅपिंग करपाचो प्लान. आमी एक गोष्ट आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केला. सेव्ह फ्रॉग कॅम्पेन म्हणून आमी आतां इनिशिएट केल्लें आसा. मॉन्सून येता तेजी अवेरनस, पण ते क्रिमिनल एक्शन आमी घेतले म्हणून सांगले म्हणून जावचें ना. ते कित्याक हात लावपाचें ना, तेजे कितें फायदो आहा, एनवायरमेंटली आमकां इकोसिस्टम कशें आमकां मेंटेन करपाची गरज आहा, ते सगळ्या गोश्टीचेर आमकां लक्ष दिवन सेव्ह फ्रॉग कॅम्पेन म्हणून आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी इनिशिएट करता. आमी लोकल बॉडीज कडेन एंगेज करून खंय खंय आमकां दिसता की हॉटस्पॉट्स आहा जे खंय ह्या गोश्टी घडटा ते सगळे गोश्टी आमी योग्य तरेन अवेरनस करून ते प्रोटेक्शन एक वेगळें, कारण इट इज अ प्रोटेक्टेड स्पिसीज. आनी पॉप्युलेशन ऑफ क्रोकोडायल्स आनी बोर्ड्स आमी डिपार्टमेंटाक आमी ठरयल्ले आसा की घालपाक आनी लोकल बॉडीक अवेरनस क्रिएट करपाक की बाबा हांगा क्रोकोडायल्साची उपस्थिती आहा. आनी जे तुमी कारांबोलीम लेक पळयल्ले आसतले व्हडले सायजचे क्रोकोडायल बरे आमी सगळे कडेन जे खंय आसा ते आमी हायलायट करून मॅपिंग करपाक आमी डिपार्टमेंटाक आदेश दिला. डिपार्टमेंट फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर ते योग्य तरेचे मॅपिंग करून थंय लोकल बॉडीजा कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां ते अवेरनस हे करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. वाघेरीचे खूब प्रश्न येतात. वाघेरीचे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर करपाचें म्हाज्या मनान चल्लां. आनी ह्या तरेचे जे दोंगर बी जे आहा आनी केन्ना तुमी म्हणटा न्ही विकले म्हणून दोंगर, राण्यान विकले म्हणून दोंगर म्हणून राण्यान विकले म्हणून राण्यान विकोंक ना कितेंच. म्हाजे स्वताची प्रॉपर्टी न्हू, म्हाज्या बापायचे शेअर आहा आनी ते शेअर असले तरी बी त्याच दोंगराक आमी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट म्हणून खंयच कन्स्ट्रक्शन ना. आयज एक FIR एक अमित राणे म्हणून तेजेर FIR फायल करपाक ऑलरेडी डायरेक्शन आमी दिल्लें आसा. खंयचे इलिगल रस्ते बिस्ते दोंगरा भितर व्हरतात हे अलाव आमी करचे ना. आनी फक्त वाघेरी म्हणून न्हू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नाल्यार वायल्ड लायफ सेंच्युरीची बॉर्डर त्या थंय देगे पर्यंत हाडपाचो आमचो प्रयत्न आमचो चालू केल्ले आसा. कांय अधिकारी पयशे घेतात म्हूण खंय लेखी कागाळी आयिल्ल्यो असल्या अधिकाऱ्यांक सस्पेंड करतले म्हूण मंत्री विश्वजीत राणेची शिटकावणी. पयशे कांय ऑफिसर घेताले FDA म्हणून हांवें डायरेक्टराक सांगलें स्ट्रिक्ट राव. आनी कितें जालां की तुमी पळयता की ड्रायव्ह भरपूर चल्ल्या, तर पयशे घेवपाचे जे कंप्लेन येता वी हॅव टू सस्पेंड देम एंड टर्मिनेट देम. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. खाणेपार कोडार एका फार्मांत राती लेबराक मारलो. कामगाराचो सोमारा राती खून केलो. मेवण्यान भावजीक मारलो. दोगूय झारखंडचे. सोंपला तो दीपक तिर्के. कळटा ते प्रमाण दोगूय टायट आशिल्ले तेन्ना केस्तांव. फोंडे पुलिशेन मेवणो डेव्हिड टपूक म्हणटा ताका धरला. सकाळी जी आमी तुमच्या मुखार अपडेट म्हटल्यार न्यूज जी हाडलेली जी मेवण्यान भावजीक मारलो म्हणून, त्याच प्रमाणे जे पुलिसीन राती इन्व्हेस्टिगेशन करून जो भावजीक मारपी आहा डेव्हिड टपो म्हणून एज 27 रावपी झारखंड, आनी त्याच प्रमाणे जेणे ह्या मनशान जेका मारला तो दीपक तिर्की एज 40 झारखंड. हांकां जो एक्यूज आहा ताका ताब्यात घेतलेलो आसा. त्याच प्रमाणे डिसीज्ड आहा तेजी बॉडी सद्या पोस्टमॉर्टमाक धाडलेली आसा. मारपाचें कारण शिल्लक कारणामुळे तांची झगडी जेवणा वयल्यान
जो वाद जाल्लो दोगां मदीं आनी हे जाले फाटले 3 म्हयने जाले हे कोडार खांडेपार हांगासर एक भाटान कामाक लागून भाटकारान तांकां दवरलेले 3 म्हयने आनी हे कुळागर सांबाळटाले थंय तेन्ना राती दोगी जाण पिल्ले कडेन ही तेंच्या भितर झगडी जाली भासाभास जाली आनी झगडी जाली आनी जो मेवणो आहा तेजो ताणें काडून धारदार हाचे एक जे वस्त्र आहा तितूर तेणें तेजेर मारलें आनी तो थंय जाग्यारूच मरण पावलो आनी जेन्ना मागीर शेजरांनी जेन्ना बोवाळ जाता झगडी जाता म्हणून जेन्ना पुलिसांक इन्फॉर्म केलें आनी उपरांत पुलीस थंय पावले तेन्ना कळ्ळें की हेणें त्या हेका मारलेलो आनी तो पळ काडटलो तेन्ना ताका पुलिसांनी धरलो आनी ताका ताब्यात घेतलो सद्या ताका मेडिकलाक प्रोड्यूस केल्लो आसा आनी तेजे उपरांतूच मागीर कोर्टाक ते प्रोड्यूस करून कितलो रिमांड घेतला ते लक्षांत येतलें. स्टुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. म्हापशेच्या पुलिसांनी सोमारा नव्या कदंब बस स्टँडार 18 लाखांचे ड्रग्स धरले. ह्या धाडीत पुलिशेन 22 वर्साच्या लिओनार्ड देवा म्हणटा ताका धरला. देवा रावता गिरी ताचे कडल्यान 180 ग्राम हायड्रोफोनिक वीड पुलिशेन जप्त केल्या. म्हापसा पुलिसाक एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी एक भुरगो गिरीचो म्हापशान जो न्यू बस स्टँड आहा थंय हांगासर येवन गांजाचो वेवसाय करता आनी ह्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे म्हापशेचे PI निखिल पालयेकर हांणी एक टीम डिप्लॉय केली सिविलान म्हापसाचे जे न्यू बस स्टँड आहा थंय आनी सरावंडींग एरियेन आनी एका रंग्यात धरपा खातीर आनी तो गिरीचो भुरगो लिओनिडार्ड देवा हो म्हापशेचो न्यू बस स्टँड आसा थंयसर 18 लाखांचो हायड्रोपोनिक गांजा घेवन हांगा विकपा खातीर येयल्लो. पुलिसांनी ताका रंगे हात धरिल्लो आसा आनी ताका अरेस्टूय केल्लो आसा आनी म्हापसा पुलिसेची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. 3 म्हयने जाले आसगांव हणजूणकारांक सारकें उदक नाशिल्ल्यान थळावे म्हापशा PWDत पावले. फाटलीं 40 वर्सां खंय उदकाक कटकटी. नवी पायपलायन घाल्ली तेन्ना परिस्थिती सुदारपाची आशा आशिल्ली मात तेंय ना. लोक रस्त्यार देवपाच्या तयारेत. सोनारखेड उदका प्लांट जाल्या उपरांत प्रस्न सुट्टलो म्हणून AE उलोवन दाखयता. हणजूण आसगांव वाठारांतल्या लोकांक फाटले 3 म्हयने जाले उदका पुरवण सारकी जाय नाशिल्ल्यान थळावे म्हापशेच्या PWD कचेरेत पावले. कांय घरांनी उदक येता मात कांय घरांनी येना म्हूण लोक सांगतात. हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो वा फुडली एक्शन घेतले म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी. आमी हांगा येयल्ले उदकाचे क्रायसीस आमी आतां खूब वर्सां आमी फेस करता. ह्या तनया कडेन जर आमी केन्ना चुकून कॉल बी केलो न्हू वो केन्ना आमचे कॉल आन्सर करिना आनी हेका तेणी केन्ना सोल्युशन म्हणटा तें काडूंक ना. आडवी तिडवी उत्तरां दिल्या तेणे आमकां नेई पायपलायन घातलेली तेन्ना आमकां कंटिन्यू उदीक येताले. आतां 3 म्हयने जाले आमी व्हडलो प्रॉब्लम फेस करता. आमकां 8 दिसांक एकदां सुद्दां उदीक आमकां येयना. ते रातचें उदक सोडून घालता खंयच्या तरी हॉटेलांक आनी आमकां कळटा की रातचें उदीक येयला म्हणून. पळयत जाल्यार मोटर लायत जाल्यार इल्लेशें उदीक व्हरताले आतां तेवूय आमकां येयना. ते रातच्या हॉटेलांक कित्याक उदक सोडटा. आमकां दिसभर उदक जाय. नवी लायन घातल्या पण आमकां 20 वर्साचो जो प्रॉब्लम हा तोच आयज परत जालो. आनी ह्यो कसो जालो कित्याक जालो कोणी केलो हेच्या फाटल्यान काम कोणी करचें आनी आपली जनता सुखी कोणी ठेवची. त्या जनतेची फाटल्यान ओट जाय जाल्यार कोणी काम करचें हें आमी दाखोवपाक पब्लीक गेल्यान प्रत्येकान आपलें काम घेवन हो आमचो प्रश्न सॉल्व करचो. आमचो करोडांनी पयसो ह्या नव्या लायनीक गेल्लो आसा. आमी तशी वगी रावपाची ना. जाय जाल्यार आमी हांगा बसून धरणे धरतली. फाटल्या 2 दीस खंय लायनीक उदक बंद आशिल्ले मात सारको इशू कितें तें पळोवपाक मनशाक धाडला. आदी बरोच त्रास जातालो मात आतां बऱ्यापैकी कमी जाला. सोनारखेड प्लांटाचें काम पुराय जाल्या उपरांत उदकाचो प्रस्न पुराय तरेन सुटावो जातलो म्हूण EE रणधीर अष्टेकार सांगता. लोक हेडे कित्याक गेल्ले कितें हेडे ते आतां म्हणटा तांकां उदक दिना म्हणून ते आतां पळयता हांवें धाडला आतां मनशाक म्हाज्या तो आतां चॅक करून येतलो. प्रॉब्लेम आतां ते येना म्हणटा मात म्हाका म्हाज्या खबर 2 दीस तरी आमचे हे बंद आसलेले लायन बंद आसलेली. ताचो इफेक्ट जावंक शकता. आतां हे म्हणटा ते 15 दीस ते म्हाका चॅक करूंक जाय. वालाचे कोण कितें हँडल करता डेट आय लूक इन द मॅटर. पण पयलीं तरी हांवें आयकलां की अल्टरनेट डेज कितकीच वर्सां इम्प्रुवमेंट जावंक नासली तरी आतां आमी लायनी चेंज करून मातशें तरी जालां अशें हांव म्हणटा. ते लोक आत्तां आमी ते पळयतात आमी सोनारखेड आतां प्लांट आहा तो अबाउट टू कंप्लीट आहा. एक 10 फुडल्या 15 दिसांनी ते कंप्लीट जातलोच तो.
देन इट विल इम्प्रूव्ह. तेच सांगता न्हू, आता आमचे कशें आहा हसनोड्यासून आमचे बंदरवाडा एक टेल एंड आहा, त्याच्या खातीर आमी स्पेशल आता प्लान शिवोली खातीर केला, तितून इम्प्रुवमेंट जातलीच. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. पळोवया राती उसरां आयिल्ली खबर. बिट्स पिलांनी गोवाच्या 3 भुरग्यांनी कथीत आत्महत्या करपाच्या प्रकरणाची राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लेन गंभीर दखल घेतल्या. ह्या पुराय प्रकरणाचो खोलायेन रिपोर्ट दिवचो म्हूण राज्यपालाचे गोंयच्या बिट्स पिलांनीच्या संचालकाक आदेश. घडणूक कशी घडली, कित्याक घडली आनी संस्थेत अशे तरेच्यो घडणुको परत घडचे न्ही म्हूण कितें करतले ते विशीं खोलायेन रिपोर्ट दिवपाक सांगला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.